राजधानी पणजेत सुरू आशिल्ली स्मार्ट सिटीची कामां पुराय करपा खातीर जुनाचे निमणे मेरेन वेळ दिवचो म्हणून इमॅजिन पणजे स्मार्ट सिटी लिमिटेडान न्यायालयांत अर्ज दाखल केला। ह्या नादी हे काम 31 मे मेरेन पुराय करपाचें आशिल्लें, पूण तें काय जावपाक शकलें ना। देखून आतां वेळ वाडोवन मागिल्लो आसा। स्मार्ट सिटी विशीं न्यायालयांत सुरू आशिल्ल्या याचिकेवेली सुनावणी फुडल्या सप्तकांत दवरल्या, त्या वेळार ह्या अर्जाचेर विचार जातलो। स्मार्ट सिटीची कामां कशी चल्ल्या ही तुमकां सगळ्यांक खबर आसा आनी ह्या स्मार्ट सिटीचेर PIL सुद्दां हायकोर्टान फायल केल्लेली आसा। ह्या स्मार्ट सिटीचें काम 31 मे पर्यंत कंप्लीट जातलें अशी ग्वाही अशें आश्वासन ॲडव्होकेट जनरलान इमॅजिन पणजी स्मार्ट सिटीच्या तर्फे हायकोर्टान दिल्लें, पूण हें काम काय कंप्लीट जावंक ना। काल हे स्मार्ट सिटीचें काम कंप्लीट जावपाक जाय ह्या खातीर आनी एक अर्ज हायकोर्टान दाखल केला, तो म्हटल्यार ह्या जून अखेरी पर्यंत म्हणजे जूनच्या 31 तारखे पर्यंत मुदत वाडोवन दिवची, त्या खातीर स्मार्ट सिटीची कामां आनी स्मार्ट सिटी कंप्लीट जातली ह्या खातीर एक याचिका दाखल केल्या उच्च न्यायालयान। आनी हेची जी सुनावणी जी आसा ती फुडल्या आठवड्यान जातली, कारण स्मार्ट सिटीचे ऑलरेडी एक जनहीत याचिका दाखल केलेली आसा। त्या याचिके वांगडाच ह्या अर्जाचेरूय सुनावणी जातली फुडल्या आठवड्यान अशी माहिती आमकां आयज मेळ्ळा। पूण हांगा मेन गजाल अशी आसा की स्मार्ट सिटीचें काम कंप्लीट जावपाक जाय म्हणून जूनच्या 31 तारखे पर्यंत वेळ जो आसा तो वाडोवन दिवचो म्हणून याचिका उच्च न्यायालयान दाखल केलेली आसा। अशी अपडेट आमी तुमच्या मुखार घेवन येत रावतले। पळयत रावात गोमंतक TV।